भारताच्या नोंदणी महासंचालक कार्यालयान जाहीर केल्ल्या मॉडेल नोंदणी प्रणाली अहवाल 2024 प्रमाण गोय राज्यात जल्म आणि भुरग्याच्या मरणाचे प्रमाण सगळ्यात उणे जाला। राष्ट्रीय सरासरीच्या तुळेत गोयच्या लोकसंख्येची वाढ फाटी असली तरी भलायकी सेवेच्या मळार गोय राज्य मुखार आसा असो दावो अहवालांतल्यान दिसून येता। मे 2026 वर्सा जाहीर केल्ल्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवालाप्रमाण गोंयांत दर 1000 लोकसंख्येत 10.7 इतले जल्म प्रमाण नोंद जाल्या। गोंय 8.3 प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस खूप उणे आसा। केरळात जल्म प्रमाण 11.1 आसा। गोंयांत मरण येवपाचे प्रमाण 6.5 अशें नोंद जाला, जे राष्ट्रीय सरासरीक लागीं आसा। जल्म आनी मरण प्रमाण हाच्या मदल्या फरकाचेर आदारून गोंयांत सैमीक लोकसंख्येची वाड 4.2 अशें नोंद जाला। केरळाची वाड 3.9 जाल्यार राष्ट्रीय सरासरी 11.9 आसा। भुरग्यांच्या मरणाच्या प्रमाणाच्या नदरेन गोंयांत उल्लेखनीय बरी कामगिरी जाल्या। देशातल्या राज्यांमदी गोंयांत भुरग्याच्या मरणाचे प्रमाण दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। गोंय आनी सिक्कीमात 7, केरळातले 8 राष्ट्रीय पांवड्यार भारतात भुरग्यांच्या मरणाचो प्रमाण 24 जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी हे प्रमाण 27 आनी शारांनी 17। छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशात सगळ्यात चड भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण नोंद जाला। अहवाला प्रमाण गोंयांत चले चलयांच्या मरणाचे प्रमाण 7 इतले आसा। या आकडेवारींतल्यान परतून एक फावटी स्पष्ट जाता की भलायकी जतनाय आनी भुरग्याच्या मळार गोंयान बरो फुडाकार घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।